म्हापसा धुळेर उक्तावण केल्लो नवो बायपास रस्तो पार्किंग झोन जाला। उक्तावण जावन लेगीत ह्या बायपासाची एक लेन बंद आसा। ह्या सुवातेर कांय जाण गाडयांचे पार्किंग करतात। हाका लागून थळाव्या नागरिकांनी सुरक्षेविशीं गंभीर हुस्को उक्तायला। पळोवया हो खासा रिपोर्ट। म्हापशा धुळेर वाठारांत नव्यानूच उक्तावण केल्ल्या बायपास रस्त्याचे पार्किंग झोनात रूपांतरण जाला। हाका लागून थळाव्या नागरिकांनी सुरक्षेविशीं गंभीर हुस्को उक्तायला। बायपास 16 जानेवारीक येरादारी खातीर उक्तो केल्लो, मात थळाव्यांच्या म्हणण्या प्रमाण उक्तावण जावन लेगीत बायपासाची एक लेन बंद आसा आनी आतां ह्या सुवातेर गाडयांचे पार्किंग करतात। तशेंच भुरगीं खेळटा आनी जाणटे नागरीक सांजे वेळार पासोय मारपाक ह्या सुवातेचो वापर करतात। तशेंच ह्या रस्त्याच्या दुसरे वटेन सुमार 10 मीटर खोल फोंडकूल आसून थंय सुरक्षे खातीर रेलिंग नाशिल्ल्यान अपघाताची शक्यता थळाव्या सयत समाज वावुरप्यांनी उक्तायल्या। देखून संबंदीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालचें आनी अपघात टाळपा खातीर बॅरियर्स बसोवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। पार्किंग म्हापसा हरशीं म्हणून कमी जाता तें आमकां खबरूच आहा आनी त्या खातीर व्हडली डिसिजनां जशें की म्हापशासून कोर्ट शिफ्ट करपाचें अशें सीएमान एकदां म्हटलेलें की म्हापशासून कोर्ट शिफ्ट करूया पार्किंग ना म्हणून। ह्या रस्त्याचें जें इनॉग्रेशन आसा पळय तें 16 जानेवारी 2020 जाल्लें आनी त्या टायमाक आमी क्लियरली थोडे वायलेशन जे हांगा जाल्या कन्स्ट्रक्शनाचे पयलीं आनी जे कंप्लायन्स असपाक जाय, जसे प्रायवेट कोण तरी बांदूंक सोदता तेंच्यांनी तेंचे कंप्लायन्स म्युनिसिपालिटी जावं गव्हर्मेंट सर्टन रुल्स एंड रेग्युलेशन्स तशेंच जे प्रोजेक्ट गव्हर्मेंट घेता ते तेंच्यांनी कंप्लायन्स करपाक जाय। आमी हांगा 5 ऑब्जेक्शन रेज केल्ले। एक रिगार्डिंग दोन्ही सायडीक स्पीड ब्रेकर ना, सेकंड दोन्ही सायडीक सर्कल ना जे आसपाक जाय। हांगासर एका सायडीक 5 डायरेक्शनांसून रस्ते येता, एका सायडीकसून जे म्हापशासून करासवाडा वयता तो मेन रोड आसा। त्या भायर हांगा लायटी नासलेल्यो, हांगा ट्रॅफिकचे सिग्नल लावंक नासलेले आनी त्या भायर जो आमचो दोन्ही सायडीक फुटपाथ केला तेंच्यांनी तेका प्रोटेक्टीव रेलिंग जावं असो वॉल बांदलेलो ना, तेचे खातीर लोक पसून भितर म्हणजे हितून शेतान भितर पडूंक शकता। तुम्ही पळोवंक शकता हांगा ऑलमोस्ट 10 ते 15 फिटाचो ड्रॉप आसा ऑन द सायड ऑफ द फुटपाथ। हे सगळे ऑब्जेक्शन जेन्ना आमी इनॉग्रेशनाच्या टायमाक रेज केले तेन्ना आमचो जो PWD मिनिस्टर आसा दिगंबर कामत तेंच्यांनी सांगलेले की तो एक्सपडायट करून अमक्या दिसा भितर हे काम करून दितलो। पण हांव रेग्युलरली फोन करून कॉल करता कित्याक ट्रॅफिक आयलंड सामके गरजेचे आसा आनी जे स्पीड ब्रेकर दोन्ही सायडीक तशेंच हांगा रामलय स्टॅप घालूंक जाय। हांगा एक स्कूल आसा फाटल्यान आनी चर्चीक सकाळी खुबशे लोक हांगा वयता, फूल धुळेर आनी करासवाडे सायडीकचे लोक वयता। पण आमी पळयता की हे एक लेन तर कंप्लीट अजून बनूच आहा, 4 म्हयने जाले। तेन्ना आमकां PWD मिनिस्टरांनी आमचो डेप्युटी स्पीकर म्हापशेचो MLA जोशुआ आसा तेणे सांगलेले की आमी आतां लॉन्च करता म्हणून हो रस्तो, पण इनॉग्रेट करिना। तो अजून म्हाका दिसता लॉन्च मॉडानूच आहा आनी लॉन्च करून खंयच्या दुनियाक वयता तें आमकां कळना अजून पर्यंत हो रस्तो। हे एक सिरियस प्रॉब्लम आमी हांगा लास्ट टायम नोट केल्ले। जेन्ना काम चालू आसता तेन्ना हे ड्रम्स हांगा लायल्ले आनी लोक जेन्ना टर्न करता भितर तेन्ना स्कीड जावन पडटाले। ते स्कीड जावन पडपाचे आनी जे एक्सिडंट जाता हो जो मदीं डिवायडर आसा त्या एक्सिडंटाक अजून लोक धाडयता आनी एक्सिडंट चालू आहा। एक बरें जालें पण हो रोड बंद जावन की जे आमचे म्युनिसिपालिटी आनी गव्हर्मेंट आमकां एक फुटपाथ चलपाक दिना, एक भुरग्यांक खेळपाची फेसिलिटी दिना आनी एक गार्डन जावं एक सेफ एरिया सायकल स्केटिंग करपाक जावं स्केटबोर्डिंग करपाक दिना पळय ते सांजचे जे भुरगीं सगळीं येवन हांगा खेळटा आनी हे स्केट पार्क आनी बायसिकल म्हणून यूज करता। नमस्कार गोंयकारांनो, आतां आमी आसा हे न्यू बायपास रोड, हे आमचे करासवाड्यानसून एका येवन लँडमार्कार कडेन कनेक्शन जाता हे शोले वचपाक। आतां पळय हेजे इनॉग्रेशन जालें, सगळें जालें, रोड अजून एक्टीव ना, पूण हांगा मेन कितें जाला पार्किंग एरिया स्पॉट जाल्ले आहा। आतां म्हाज्या फाटल्यान पळयात हांगा एक पार्किंग आसा आनी तुमी ते एंटर करता ते रोडानूय पळयात हांगासूनय दिसतले तुमकां पळय जाल्यार सगळे पार्किंग एरिया जाल्ले आहा। आतां हेजे लक्ष कोण मारपाचें हे म्हाजे आतां प्रश्न आसा, हे रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची आसा? आतां रोड चालू जावंक ना, आतां तुमी रोड चालू करूंक जाय आसले, दोनूय लेन चालू करूंक जाय आसले, हांगा पार्किंग कोणी दवरिना आसलें कितें ना, तुमी फस्ट एक टेम्पररी एक लेन चालू केला। टेम्पररी लेन कोणाक जाय आसलें? तशेंय लोक चलतात, रस्तो यूज जातात। तुम्ही पयलीं हे बायपास रोडाक एक फॅसिलिटीज दियात, एक राउंड अबाउट करूंक जाय ते राउंड अबाउट करात, रोड एक्सटेंड करूंक जाय ताका एक्सटेंड करात, मागीर फॅसिलिटीज प्रोवायड करात की ओपन करात रोड। आतां हो रस्तो बंद आसा। आतां पळय थोड्या दिसांनी हे ड्रमूय वयतले हांगासून
हे एरिया पार्किंगाचे जातले, पार्किंग गाडयांचे जातले आनी आतां मोशयांचे जातले. आनी हांगा पयलींच जाल्लें आसा. आतां हांव रिक्वेस्ट करता, आरटीओकूय रिक्वेस्ट करता, म्युन्सिपालिटीकूय रिक्वेस्ट करता, जाता तितके बेगीन हेचे एक्शन घेवचे. हे इल्लीगल पार्किंग पयलीं काडून उडोवचे. आतां सगळे जागे इल्लीगल पार्किंग कित्याक आसा? आतां हे रोडाचे हेतून कोणूय अशें ओपन पार्किंग करपाक अलाउड आसा? हे लॉ आसा की हांव आरटीओकूय विचारता आनी आमचे हेकाय विचारता म्युन्सिपालिटीक. हेचे जाता तितके बेगीन एक्शन घेवचे. नमस्कार येवकार, हांव गणा मांद्रेकार आणि तुम्ही वैदात कमेंट केली. सध्या हांव आसा धुळेरान, जो फाटीच एक नवो बायपास रूट जो इनॉग्रेट करपाक आयिल्लो, त्याच रुटाचेर त्याच रोडाचेर सध्या हांव आसा. 1 जानेवारी 2026 ह्या तारखेक इनॉग्रेट करपाक आयिल्लो. त्या वेळार हांगासर आमचे जे PWD मिनिस्टर आसा, तशेंच म्हापशेचे जे स्थानीक आमदार आसा आनी बाकीचे जे म्युन्सिपालिटीचे पदाधिकारी आसा, हांच्यांनी सगळ्यांनी मेळून जे आसा तेन्ना ह्या बायपासाचें इनॉग्रेशन केल्लें. आणि खंय तरी इनॉग्रेशन म्हणा किंवा लॉन्चिंग जे आसा ते ह्या रोडाचेर तेन्ना जाल्ले. आणि जेन्ना ते इनॉग्रेशन जाल्ले तेन्ना फक्त एकूच जी म्हणजे बायपासातली जी एकूच लेन आसा त्या एका लेनीचे फक्त इनॉग्रेशन हांगासर करपाक आयिल्ले. आणि दुसरी जी लेन जी ही म्हाज्या फाटल्यान तुम्ही पळयतात हांगासर जे बॅरल्स आणि जे सायनबोर्ड्स मारून ही जी दुसरी लेन आसा, ही लेन त्या दिसाच्यान ते आयज मेरेन अजूनय अनएक्सेसिबल आसा. आता जेन्ना ही लेन अनएक्सेसिबल आसा तेन्ना हांगासर ह्या लेनीचो उपयोग जाता तरी कसो? तर ते म्हटल्यार लोक जे आसात ते आपलो हाडून हांगासर दिसा उजवाडाच्यो गाडयो करता आणि सांजच्या वेळार रातच्या वेळार जे आसा ते लोक हांगासर आपले इव्हनिंग वॉकाक किंवा आपल्या भुरग्यांक घेवन तांकां हांगासर खेळोवपाक येतात, फुटपाथीर चलपाक येता. सो असो जो उपयोग आसा तो ह्या बायपासाचो सध्या लोकांकडल्यान चालू आसा. सो ह्या रुटाचो फुल स्विंग वापर जो आसा तो ऑथॉरिटीजांकडल्यान केन्ना जाय येतलो हो प्रश्न आमकां पडला.